मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या मणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माये मोगासो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुमी जाणात भुरग्यां पासून जायत्यो कार्यावळी घडोवत आसात आनीक हालींच तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाणें चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवल घडोवन हाडलो आनीक ह्या फेस्टिवलाचे कोऑर्डिनेटर आमच्या मदें आसा म्हणटच ताचे लागीं थोडी भासाभास करुया आनीक ह्या कंपिटिशना वयर हें कशें कितें जालें हें कशें घडोवन आयलें हाचेर आमी थोडी भोव भासाभास करून ताचे विचार आयकून घेवया. मफलदीन बाय आयच्या कार्यावळींत तुमकां येवकार दिता आसतनाच ह्या वर्साक जें तियात्र फेस्टिवल तुमी घडोवन हाडलें भुरग्यां पासत हें आदीं जी कंपिटिशनां जाल्यांत आदीं जी फेस्टिवलां जाल्यांत ताच्या परस कितें तरी वेगळें जावपाचो प्रयत्न जाला? आतां तुमकां गमतलें रिजल्ट. एक्चुली हितून 13 भुरग्यांच्या तियात्र पंगडांनी वांटो घेतला. बरें परफॉर्मन्स जाला सगल्यांचे. रिजल्ट आतां गमतलो. आमची अवॉर्ड सेरेमनी आहा. ऑन द स्पॉट रिजल्ट डिक्लेअर जातलो. पूण हें कंपिटिशन आदीं जी कंपिटिशनां जातालीं आदीं ज्यो सर्ती जाताल्यो ताच्या परस कितें तरी वेगळें आसा? नवी कितें तरी भर पडल्या जावं वेगळे कितें तरी विशय आयल्यात? वय जायते तियात्र पंगडांनी हे फावटी भाग घेतला आनी भुरग्यांनी बरीच उमेद दाखयला. बरें परफॉर्मन्स जाला सगल्यांचे. आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर ह्या नेतान जें चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवल हालीं जो घडोवन हाडला हातूंतल्यान आमच्या संस्कृतीक कितें भर पडलें अशें तुमकां दिसता? हितून फक्त भुरग्यांची पळय टॅलंट आसा तें वयर हाडपा खातीर तेजी कॉम्पिटिशन स्पेशल घेता. कल्चर तीच कांय बदल जावचो ना पूण भुरग्यांचें टॅलंट कशें वसरचें डिफरंट टायप्स ऑफ तेंचें म्हणल्यार एक्टिंगूच न्हू एक्टिंग बराबर तेंचें कातारां म्हणपाचें त्या बराबर तेंचे बाकीचे तांकां बॅक स्टेज लायटींग कशें करता तें पळोवचें आनी वेगळे म्हणजे कंपोज कशें करता कातारां बँड कशें आसता हें सगळें शिकचें. ह्या खातीर ते भुरग्याचें टॅलंट वयर सरपा खातीर कंपिटिशन पयलीं केलेलें ह्या नवें वर्स जाल्लें आसा आनी एकदम बरें भशेन तें सादर जाल्लें आसा. भुरग्यांक बरेंच उर्बा येयल्ली. कांय प्रायजां एफर्ट वाडयलेली बी आसा म्हणटकूच भुरग्यांनी नवी उमेद घेवन भुरगे येयलेले आसा. तियात्र अकॅडमीचो मेंबर सेक्रेटरी ह्या नात्यान सिजर पयले सुवातेर हांव प्रुडंटाच्या नांवान तुमकां येवकार दिता. तर हे जी सर्त ह्या वर्साक जी घडोवन हाडल्या म्हाका दिसता की ह्या सर्तीक तुमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. वय आमकां सगळे 16 ग्रूप येयल्ले तातूंतले एकटो फाटीं घेतलो आनी 15 ग्रूप आमी हें केलें डिक्लेअर केले. तातूंतले 2 जाणांनी विड्रॉ केले. सो आमी 13 ग्रुपाची सर्त घेतले. तर हे पावटीचो जो भुरग्यांचो टॅलंट तुज्या नदरेंतल्यान तुका कितें दिसून आयलां? म्हाका दिसता टॅलंट भुरग्यांचो वयर आनी वयर सोदता. जावं सेट जावं लायट्स हातूंत खूब चड जाला. जायते आमकां सुदारपूय जाला. जावं लिरिक्सानूय जावं स्क्रिप्टीन भितर खूब सुदारप जाल्लें आसा. रवींद्र भवन वास्को बायणा हाचे चेअरमॅन आमचे बरोबर आसात. सातर्डेकर बाब तुमकां येवकार दिता आसतनाच भुरग्यांक जावं ह्या वाठारांतल्या संस्थांक कितें तरी फायदो जाला अशें तुमकां दिसता? डेफिनेटली आमकां खूब खुशी भोगता की तियात्र अकॅडमीन आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली रवींद्र भवनाचे वेन्यू यूज करपाक. आनी आयज भुरगीं इतली टॅलंटेड आहा की तांकां एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की आपलो जो आर्ट आहा आपली जी कला आपल्या भितर आहा पळय ती लोकां पर्यंत दाखोवपाक.
डोनेशन मातशें उणें केलां. हांव डोनेशन मागूंक येवना पूण तुका हांव एक भास कशी म्हणटा. तुजे काळजाची भाशा म्हाका गमली. एनीवे हांव तुका आमंत्रण दिवंक आयला आमच्या कार्यावळीक चीफ गेस्ट म्हणून सोदता. फादर जरूर येवपाचो पूण म्हज्यान सॅर तुका दिवंक जायना. त्या दिसा सगळ्यांक सुट्टी आसा. गोवा लिबरेशन डे. फादर तोरूय म्हज्यान गॅरंटी दिवंक जायना. तेकला हय रे फादर हो आमचो गांवचो लोक फाटल्यान उलयता. कित्याक काजार जावंक जाय आसलो? रानांतली झाडां देव शिपोना कितें? तुका राग आयलो गोया? तो ताळो जावन आसलो एक ओस्तोरेचो. म्हाका दिसता तो ताळो म्हजे सोंपलेले मायचो. तेन्नाच म्हजी दूख गेली आनी आनी दाडा तो ताळो म्हज्या कानांनी म्हणत रावलो, नाच नाच. मिलाग्रीस कार्नेरोचो ग्रूप पंगड हे पावटी ह्या तियात्र फेस्टिवलाक ताका दुसरो इनाम फावो जाला. म्हणटच मिलाग्रीस बाब ही स्क्रिप्ट तुवें बरोवंक कितलो वेळ काडलो? ही स्क्रिप्ट बरोवपाक हांवें ऑलमोस्ट अरावंड एक म्हयनो तरी काडलो. कित्याक परतून बरोवचो पडलो. मागीर कलाकारांक कोणाक फीट जातलो रोल तोय ताचेरूय बोर घालून हो तियात्र बरोवचो पडलो. तुवें एक्टींग केल्या? होय. कसली भुमिका केली? ते दुसऱ्या आवयचो रोल केला आनी म्हाका खूब बरें दिसता. दुसरो प्रायज मेळ्ळा म्हण आमकां. तुवें ह्या तियात्रांत कातरां म्हटल्या? होय. तर हो तुजो पयलो तियात्र काय ह्या आदीं तूं तियात्र न्हेसला? पयलो. ह्या तियात्रांत तुजो कितें वांटो आसलो? डॉक्टराचो रोल. डॉक्टराचो रोल. कितले तेंप तुमी रिहर्सल केल्या? एक म्हयनो. ह्या तियात्रांत तूं कितें कोत्तालें? हांवें एक कॉमेडियनाचो रोल केल्लो आनी म्हाका तो रोल करूंक खूब जाय आसलो आनी आय न्यू आय वूड डू इट. जायते त्रास पडले? होय खूब पडल्या. एक डायलॉग म्हणशी? पूण तुजो झाडा आतां जाला बायलांटो ताच्यात तो क्लियर पडोंक जाय एक कायलांटो. मागीर तो हांव तोणार सांगता न्हय रे कुपार. बिकॉज हो तुजो कॉमन डायलॉग. होय. तुजी भुमिका देसन न्हेसोन खरेंच तुका आवडल्या? हय खूब आवडलें म्हाका. खूब आवडलें आनी कांयच ना? तुवें कसली भुमिका केल्या? हांवें कॉमेडियनाचो रोल केला. आनी कांताराय म्हटलें? होय. तुका केन्नाच्यान तूं पालकाचेर आयलो? हो चिल्ड्रन्स तियात्र हांव तिसऱ्या पावटी पालकाचेर आयला आनी फर्स्ट टायम म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळा सो वेरी थँक्यू. हे पावटी तुका 2 अवॉर्ड मेळ्ळा. होय. ह्या तियात्रांत तुवें कितें केलां? सिंगींग. सिंगींग केलां? हय. कांताराच्यो 2 वळी म्हणशी? नाच बाबा नाच नाच बाय नाच उडयो मारून खेळू उडो खुशा काय नाच. ह्या तियात्रांत तुवें कितें केलां? सिंगींग. कांतार म्हटलां आनी तुका इनामूय मेळ्ळां. होय. खरेंच खुशाल जालें? होय. तुजें नांव? म्हजें नांव बेन्सन फेर्नांडीस. ह्या तियात्रांत तुवें कितें केलां? ह्या तियात्रांत हांवें पाद्रीचो रोल केला आनी हो म्हजो दुसरो तियात्र. गेल्या तियात्रांत हांवें पायचो रोल केला. बाय तुवें कसली भुमिका केल्या? हांवें रियाची सोंपलेली मायची रोल केला. म्हणटच तुवें कांताराय म्हणटा? तुवें खंयचें कांतार म्हटलां? कांत म्हटलां? कांताचो उगडास आसा? म्हण. काचो सांतू जल्म देवान म्हजें धाडलें मरण तुजो सांबाळ करूंक दुसरी मावी डॅडीन हाड
ते सगळ्यांक तुमकां व्हड आनीक व्हड यश हांव येता किरीतपणी मिलाग्रीस तुकाय हांव व्हड यश हांव येता आनीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. देव बरें करूं. आणि हांव जाणो टोळी तुझे लगीन काजार जाला ह्या ताच्या सुपल्ल्या भुरग्याक लागून. फादर ते काजार जावंक नासले जाल्यार हांव आसली ताची मोदोन ताचो सांबाळ करूंक. तुमकां वायट दिसल्यार दिसो हांव तोंडार सांगता तुमचे भाशेन फाटल्यान उलयना. अगो गिनियनाच्या दुस्माना तुका सोजमायतलो कोण? त्या किराक सोडले उडोंक जायना पिसऱ्यान आसोस पण. ही भुरगिल्ली सावशिको तोर लावून द्याना आनी मन तेन्नाच ती उडोंक पावतेली एरोप्लेनान बसोन. हे पळयात रिया आनी ट्रेसी, आमी ते त्या दिसाचे केस्ता हांगाच सोपोवया आनी दाडा घरा आयलो म्हणटोच आमी आमचो तेगायचो एकूच टाको दाखोवंक जाय. इज दॅट क्लियर? येस मामा. होय मामा. हे पळोवन दाडा कितलो खुशाल जातलो. दाडा खुशाल जातलो व जावचो ना हे हांव नको. मात तुजी ती डान्सर मदोन दोळे फुट्टले तिचे आमचे एकवट पळोवन. हांव तिका सज माहिती. तुजो रिजल्ट पुवर आयला, तू सारकें चलनान, तुजो मोबायल क्लासीन वाजता, स्विच करून बॅगान घाल. टीचर मोबायलाचो पटा फ्रेंडा म्हाका म्हजी कॉल करता. एका फ्रेंडाची म्हाका पार्टी आसली काल. मोबायल ना जाल्यार म्हज्या हातान जेवण वचना म्हज्या पोटान. मोबायल ना जातो जेवण पडटा माल. नव्या तियात्र फेस्टिवलाक हे फावटी मार्कोस गॉन्सल्विसाक पयलो इनाम फावो जाला. म्हणटच पयले सुवातेर आमी खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां परबी भेटयता आसतनाच मार्कोस हो तियात्र हो जो कॉन्सेप्ट आसा तुज्या मनान कसो कितें आयलो? ना खूब खेप हांव ह्या विशयाचेर विचार करतालो आनीक कारण जी आमी मानसीक पंगड आसतात मानसीक आनी त्याच बरोबर फिजिकली जी कुडीन पंगड असतात हे भुरग्यांक खूब खेप हांव नियाळटालो आनी तांचेर केन्ना तरी एक तियात्र हो एकांकी बरोवचें अशें मनांत आसलें. आनी ही संदी मेळ्ळी तियात्र स्पर्धेची हे खेप ह्या विशयाचेर कितें तरी वेगळो प्रयोग करपाचो आनी ही बाजू जी तांच्यो ज्यो भावना आसात, तांची ज्यो व्यथा आसात, तांचे ज्यो उमाळे आसात, तांची स्वप्नां आसात ही प्रेक्षकां मुखार मांडपाची ही संदी घेतली आनी ते संकल्पनेंतल्यानूच हो तियात्र आमी बरयलो. मार्कोस तुका ह्या तियात्राक बेस्ट डायरेक्शन एवॉर्ड फावो जाला. तेच बरोबर तुजे आख्याच पंगडाक हांव खेरीतपणी परबी भेटयता. तरी पूणी जे कलाकार तुका जाय आसले, जे कांतोरिस्ट तुका जाय आसले ते कशें कितें तुवें तांकां एकठांय केलें? तशे कलाकार सोंपेपणी मेळूंक नात. फाटले खेपे जे म्हजे तियात्रांत आसले तातूंतले थोडे वर्स पिराय जाल्ल्यान ते एक भायर पडले. ते खातीर म्हाका दुसऱ्या कलाकारांक सोदपा खातीर मातसो तोकोस घेवचो पडलो. खास करून कांतारां खातीर म्हाका तोकोस घेवचो पडलो. कांतारां भुरगीं जाय हे खातीर. तातूंत कांय जाणांनी म्हज्या इश्टांनी म्हाका आदार केलो, सहकार केलो, खास करून आविटो बाबान की बरे कांतोरीस ताचे दोळ्या मुखार आसा ताणें ते म्हाका इंट्रोड्यूस करून दिले आनी तांच्यांनी ना म्हणूंक ना होयकार दिलो त्या तियात्रा खातीर होयकार दिलो आनी तातूंतल्यान बरे कांताराचे वाटेन तियात्र बरो जावचो हाचो तोकोस जालो आनी तें जालें आमी सिद्ध करून दाखयलें. तेच बरोबर भुमिका करपा बाबतींत म्हाका दोन असले कलाकारांची गरज आसली जी एकटो मेंटली हँडिकॅप्ड आनी एकटो फिजिकली हँडिकॅप्ड अशी दोन तरेची भुमिका करतात अशे म्हाका कलाकार जाय आसले. आनी त्या कलाकारा खातीर हांव सोद घेतालो तेन्ना खास करून आमची सानिया बाय आसा तेन्ना म्हाका दिसलें सानिया बाय कडेन ती कला आसा, ती कला अशी आसा ते तरेची भुमिका करपाची आनी ताका हांवें ताचे कडेन आमी मागणी घातली आनी तिणें होयकार दिलो. पयल्या उतराक ताणें होयकार दिलो आनी जे तरेन पात्र वा ती भुमिका तियात्रान दिश्टी पडपाक जाय आसली ती ताणें बेस्ट बरे रितीन सांबाळली आनी ज्यो ज्यो भावना जे उमाळे आसात ते ताणें आपल्या भुमिकेंतल्यान सादर केले. तेच बरोबर दुसरो एक कलाकार जाय आसलो म्हाका शेन. ह्या भुरग्याक स्कुलांतल्यान म्हाका फावो केलो. म्हज्या पुतान ताका म्हाका इंट्रोड्यूस केलो आनी म्हाका जे आकारान जे बेसान जे उलोवपांतल्यान कलाकार जाय आसलो तो म्हाका शेणाच्या रुपान तियात्राक मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान तियात्र हो मुखार गेलो आनी पात्रां मुखार गेलीं. शेन खरेंच तुका दिसतालें की मातशी तकली तुका उणी आसा आनी तेच भाशेन तूं एक्टींग करता अशें दिसतालें? हय
ही भुमिका करूंक तुका आवडली? हय खूब आवडली. तुजो एक डायलॉग म्हण. म्हाका न्ही ते चोंदरी वचपाक जाय. तूं खुशालकायेन म्हणटालो. हय. आनीक ह्या पयलीं तूं तियात्र न्हेसला ना. आनी तूं कांतारूय म्हणटा. हय. कांतार तुका उगडास आसा? हय. म्हण. 4 आसता. ना पूण तूं एकटो म्हण. फामाद फुटबॉल प्लेयर हांव 5 प्लेयर रॉकी. गोंयचे तशेंच भायल्या क्लबांनी चॅक केल्लो जाकी. म्हज्या सभावाक पयल्यार गमता बोंकांतल्यान गोल सोडपी. हांव कोच तांचो नांव म्हजे भितरल्यान पयशे घेवपी. तूं संगीत शिकता? म्युजीक शिकता? हय. तर ह्या तियात्रांत तुवें एका भावाची भुमिका केल्या. हय. ही भुमिका करूंक तुका आवडली? हय खूब आवडली. सुरवातेक तूं तांकां त्रास कोत्तालो. हय. तर तुंय कांतार म्हणटा? हय. ह्या आदीं तूं तियात्रान न्हेसला? हय. तूं चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवलाक ह्या आदीं मार्कुसा सांगाताक आसलो? हय फाटीं 2 वर्सां. 2 वर्सां. हय. ह्या 2 वर्सांतल्यान हे भुरग्यांचे जे तियात्र जाता तातूंतल्यान कितें बरेंपण येता? बरेंपण येता म्हणल्यार ती भुरगीं खूब शिकतात आनी तांचे टॅलंट दाखयतात. आनी तुमकां आतां पयलो इनाम मेळ्ळो ताचेर तुजी खुशालकाय? हय खूब खुशाल. तुजें नांव? जॉयसन फालेरो. ह्या तियात्रांत तुवें भुमिका केल्या? ना कांतरां म्हणल्या. उगडास आसा कांतार? हय. काजुले 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 पीक पीक पिकी पिकी काजुले 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 पीक पीक पिकी पिकी काजुले. मार्कुसाच्या ह्या पिकी पिकी काजुले तियात्रांत न्हेसलो. तुका दिसता की हातूंतल्यान फुडार करूंक जाता? जाता पूण आनी दुसरेंय काम करूंक जाय. शिकपूय गरजेचें. समज शिकून फुडाराक तूं एक बरो कांतोरीच जालो जाल्यार तुज्यान ह्या तियात्रा उद्देशीं आपलें पोट भरूंक जातलें? हय जातलें. सानियाबाई, ह्या तियात्रांत तुका ह्या आख्या सर्तीन तुका बेस्ट एक्टिंगाक लागून इनाम फावो जाला. तर तुजी खुशालकाय कित्या पासून तुका हें फावो जालें सांगशी? खूब खुशाल हांव. म्हाका जाय आसलें फाटीं 2 वर्सां सावन म्हाका ही वीश आसली म्हाका जाय म्हूण बेस्ट एक्ट्रेस. आनी रोल खूब चॅलेंजींग आसलो. म्हाका दिसतालें म्हजे कडेन जावचें ना म्हूण बट जालें. आय एम हॅपी. कितले दीस तुका रिहर्सल करची पडली? 2 म्हयने म्हाका रिहर्सल जाय आसली हे रोल करपा खातीर. ह्या आदीं तूं तियात्रांनी न्हेसतालें तेन्ना तुका हे भाशेन मोठी भुमिका मेळटाली काय ल्हानशे रोल आसताले? ल्हानशे रोल आसताले. फर्स्ट टायम मेन रोल मेवला म्हाका. घोडये डायरेक्टरान दिसलें आसतलें म्हजे कडेन जावचें ना म्हूण ट्रस्ट नासलो बट मार्कूस सरान ट्रस्ट दवरलो. थँक्यू सर. आनीक ह्या फुडें तुका तियात्र न्हेसोनशें दिसता काय वा इनाम मेवल्या उपरांत बस? नो नो हांव न्हेसतलें आनीकूय इनाम म्हाका जाय. हार्डवर्क. या. तुमकां सगल्यांक व्हड यश आंवडेतां आनीक अशीच तुमची वाटचाल तुमी फुडें व्हरत रावचे हें मागता आनीक सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. Cię
Mochi mama. म्हज्या सांगताक मारियो फेर्नांडीस आनी ताचो आख्खोच पंगड आसा आख्खोच न्हय थोडे नात हय तरी आसतना ह्या नव्या तियात्र सर्तींत चिल्ड्रन्स सर्तींत तुमकां इनामां फावो जालीं पयले सुवातेर कितेंपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे खोलायक तान व्हड यश हांवडेता आनीक परबी भेटयता तर तुमकां हो इनाम कित्या पासत फावो जालो अशें तुका दिसता आमची जी भुरगीं आसात हातूंत भाग घेतात ती चडशीं संगीत शिकतात आनी ती सोलफाय जाणात आनी थोडे तांकां प्रॅक्टीस मेवलेलें आसा तर ताचेरूच आठापून हांवें ही काणी मुखार दवरली दोरेमी ताकाच लागून आनी तांकां बिलकूल वेळ मेळोंक ना 10 दीस फकत तांणी प्रॅक्टीस केली पूण तरी आसतना ताणें बरो प्रयोग करून लोकां मुखार बरी शाबासकी जोडली उणेंच सुमार 8 तियात्र हांवें पळयल्यात पूण म्हाका तुमचो तियात्र पळोवंक संदी मेळोंक ना कारण त्याच दिसा म्हाका आनीक तियात्र आसलो त्या पासत हांव पावोंक ना तरी आसतना ह्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करतालें हांव एक घरकान्नाची भुमिका करताली आनी म्हजें नांव लेनिना परेरा आनीक तुका आतां बेस्ट एक्टिंगाक 3रो इनाम फावो जाला हांवें लास्ट इयर तियात्रांत पार्टिसिपेट केल्लें फर्स्ट टायम आतां हें म्हजें दुसरें वरस आनी म्हाका प्रायज मेळ्ळो सो आय एम रियली व्हेरी हॅप्पी म्हणटच फुडल्या वर्साक तुका चान्स ना दिसता आय डोंट नो खबर ना म्हाका पिराय वाडली जाल्यार चान्स पडना तुमी स्वादी कशीं कांतरां म्हटल्यान हां बरें नाचोन कांतरां म्हटल्यान तेच कांतराच्यो 2 वळी आनीक एक फावट नांव म्हजें एनाइजा हांव एना तियात्रान केन्नाच भाग घेवंक ना माय पाय कुशीन मातेली उडना आयचो उगडास केन्नाच वेचोना गायतेली गायतना आमी चुकतेली नाचतेली नाचतना आमी चुकतेली वावुतेली तुमची काळजां जिखून घेतेली गोंयकार नाचता तेन्नाच नाचना आमी दाखयतेली खरेंच तुमचो स्वादीक आवाज तुमी लोकां मुखार हाडून लोकांची काळजां जिखून घेतल्यात बाबा तूं कसलें काम करतालो कॉमेडियन तर तुका इनाम फावो जाला कांयच परवा ना तूं अजुनूय ल्हान आसा म्हणटच फुडल्या वर्साक तुका चान्स आसा त्याच्या फुडल्या वर्साक चान्स आसा तुजी तयारी करीत राव ह्या तियात्रांतल्यान तूं कितें शिकलो टॅलंट दाखोवपाक तूं एका मिस्त्रीची भुमिका केली आनी सगळ्या क्रावडांतल्यान एक मिस्त्रीक इनाम मेवतलो हातूंतल्यान आयज आतां ह्या खेळांत तूं म्हाकाय मेवलो तर तुजे भुमिके वयर तुजे थोडे अनुभव हांव ह्या तियात्रांक एक मिस्त्रीचो रोल करतालो आमी दोगांयनी भाव एकमेकाचे दुस्मान अशे आमी अशें करून मागीर लास्टा एक जाताय फर्स्ट टायम आख्खे तियात्राक झगडटाय एकमेका नाक जालो सुणे अशें करून म्हणटाय म्हळ्यार लास्टा एक जाताय तुवें कसली भुमिका केल्या हांव तेमगे चॅट जालो मामी आनी डॅडी आसलो तुजे ह्या तियात्रांतले अनुभव ह्या आदी तूं तियात्र न्हेसतालो ना केन्नाच न्हेसूंक ना
पयलेच फावटी पयलेच तुजी आवय बापूय तुजी घरचीं तुका तियात्र न्हेसला तेन्ना कितें म्हणटाली दे वर व्हेरी हॅप्पी चड खुशाल जाली हय. हांगासर कोण आसा ना आज कोण येवपा पावल नाही म्हळ्यार दे वर अ ग्रेट फोर्स बिहायंड मी दे वर व्हेरी सपोर्टीव कोंकणींतल्यान सांगशी ती म्हजे फाटल्यान आसलेली तुका सांगात दिला हय सांगात दिला जाय तो जेन्ना तुमचीं भुरगीं पालकाचेर न्हेसतात तेन्ना खरेंच तूं काळजा मनान खुशाल जालें एकदम खुशाल पयलेच फावटी मारियोक लागून आमगे भुरगीं पालकार येयली येद्दोळ स्टेज तांकां फावजाल म्हूण पयले सुवातेर मारियोक आम थँक्यू सगळे पेरंट्सां वयर आनी एकदम हुशार आमगे भुरगीं पयले पाट पालकार येयली तुज्या ह्या आख्याच पोंगड्याक हांव व्हड आनी व्हड यश येता आनी ह्या फुडें ह्या परस अदीक इनाम जिखचें हें मागता तेच भशेन ही भुरग्यां सांगाता केलेली कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेवस Vetaizakin, en voi codere mentre cose entusiasti. Tinte tuta samo susek dina fraskin, dugrak lagun dogi goshi sosma umate, nagavela nurki maru. Segat gelo mozo tuko, donu chire kona pole, nagasto gayan soshibur. Donu chire da cela undi.